Amen. Amen. मोगाच्या भावा भयणीनो काय बरी भावाची टेस्टिमनी पडली न्हू की ब्रदरान सांगले आयज त्याच्या जिवितान जे जितून कार्य केले पळय ते की भाव भयणी तो कसो आसलो आनी खरेंच आमी काल जरी विन्सन भावान म्हटले पळय काल खरेंच भाव भयणीनो काल हांव सुद्दां भाव भयणीनो शॉक इवन आमचो विन्सन ब्रदर शॉक जाला आसतो तुमी शॉक जाला आसतली तेणे भाव भयणीनो प्रे केले तेच्या पयले भाव भयणीनो गेल्या वेनसडे जेन्ना न्यू इयराक आमी प्रे केल्लो तेन्ना भाव भयणीनो जेन्ना की जे ब्रदरान प्रिचींग जी व्हिडिओ केलेली देवान तेका जो आदार दिलो ट्रॅव्हलिंग स्वर्गावर वचपाची सो थिंगा भाव भयण हूंय ना हूंय देवान तेका टच केलो थिंगाय केलो कितें केलो आनी आमी भाव भयण प्रेयरान रावले थिंगा भाव भयण तो रोडो रोडून देवा लागीं मागोंक लागलो आनी काल जे तेणें मागणें केलें खरेंच भाव भयणीनो कोता की आयज हो भाव आमी एका इतलें सांगताले लाइटली घेतालो भाव भयणीनो कभी उसने अपनी जिंदगी के बारे में सोचा नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ कहाँ जा रहा हूँ इतना हम उसको बताते थे चाहे मैं हो मैं हमारा विंसेंट ब्रदर हो वो कभी उसने सोचा नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ जिंदगी में पाप में जीना ये करना वो करना देखो लेकिन देखो जैसे ब्रदर ने कहा उसने पहली बार अपनी जिंदगी में कल प्रार्थना की और प्रभु से मांगा उसको पता चला जैसे वो चोर की तरह जैसे चोर ने कहा ना कि हे प्रभु तू मुझे याद कर जब तू आएगा तभी तो प्रभु यीशु कहता ना कि तू अभी के अभी पैराडाइज में होगा सो पहिले न्हू भाव भयणीनो या भाव आसत सो आयज जो भाव तुमी टॉपिक पळयला आर वी रियली न्यू क्रिएशन इन जीसस क्रायस्ट आयचो टॉपिक तुम्ही पळयलाच सो भाव भयणीनो हांव देवाक पयलीं थँक्यू म्हणटा की हूंय ना हूंय भाव भयणीनो देवान म्हजे भितर फियर घातलो एक धाकटीशी टेस्टिमनी म्हणून सांगूंक सोदता तुमकां तूं ग्लोरिफाय करपाक देवाक आयज जर भाव भयणीनो ह्या भाव विशीं म्हाका सोत कळना जाल्यार हांव नको देवाचें उतर ट्विस्ट करून कहो कितें सांगतलो कसो फायदो काडटलो कसो कितें करतलो भाव भयणीनो बट देवाक आर्गा की आज देवान म्हजे दोळे उक्ते केले म्हण तो फियर भाव भयणीनो देवान म्हज्या जिवितान घातलो म्हण हांव जस्ट जेजूक थँक्यू म्हणटा कित्याक आख्खो संवसार दवरलो आनी मनशान जर आपलो आत्मो इबाडलो जाल्यार कित्याक उपकारता न्हू भाव भयणीनो सो देवाक हांव आर्गां दिता की देवान आयज आयज ती कृपा म्हजेर होतली म्हणजे भाई बहनों मैं प्रभु की महिमा करना चाहूंगा कि जब जाने अनजाने में मैंने जो पाप किए परमेश्वर के वचन को लेकर मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ लेकिन मैं प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा प्रभु यीशु को कि उसने मेरी अपनी अपनी कृपा मेरे ऊपर बहाई मेरे भाई बहन और इस इंसान ब्रदर के द्वारा मुझे पता चला कि सत्य क्या क्या है तो बाबूने जसे रोमन्स 6:23 म्हणटा न्हू देवाचें उतर पातळ दिता तो मुशारो मरून देव दिता ते त्याचे देणे सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या एकोडा सासणी जीव तुम्ही हांगा पळयता आसतले फॉर द वेजीस ऑफ sin is death but the free gift of God is eternal life in Jesus Christ our Lord. बाबूनो मागता तुमच्या लागीं की तुमी नोट डावन करून दवरा आज भाव भयणीनो आमी पळयता फुडें वयच्या पयलू हांव तुका सांगूंक सोदता भयणी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आयज आमी पळयता भाव भयणीनो कितलो लोक आयज शेणला सांडला जावं ते चर्चीन जे लॉस्ट बाबडे अनसेव्ड सोल आसा ते जावं चर्चीच्या भायर भाव भयणीनो दर एका जातीचो धर्माचो लोक कित्याक अकॉर्डिंग टू देम तांकां तेंचें रिलीजन व्हडलें अकॉर्डिंग टू देम तेंचे सांत जावं मारी जावं फ्रांसीस जावं सांत फ्रांसीस आसूं जावं सेंट्स आसूं जावं तेंचे पाद्री आसूं भाव भयणीनो जावं भट आसूं अल्ला आसूं तांकां दिसता की ते स्वर्गार व्हरतले म्हणून तांकां when they are living their life in sin तांकां खबर ना जसो आमी जेजू म्हणटा न्हू पातक दिता तो मुशारा मरणचो भाव भयणीनो आयज जे लोक पातकाची जिवीत जियेता तांकां दिसता की हें सुद्दां करून भाव भयणीनो तांकां तेंचे देव स्वर्गार व्हरतले म्हणून पळय तांकां भाव भयणीनो सैतानान कशें फोटींग दवरला इवन आमी पळयता जे भाव भयणीनो चर्चीन आज जे लॉस्ट सो कॉल्ड बिलिवर म्हणटाय इवन जे लॉस्ट सोल आसा तांकां दिसता जे सेव म्हणून सो भाव भयणीनो तांकां दिसता की दे आर गोइंग टू बी इन हेवन बट हांगा म्हणटा जेजू क्लियर कट सांगता फॉर द वेजीस ऑफ sin in death आनी भाव भयणीनो जे आयज पातकाची जिवीत जियेता तांकां भाव भयणीनो अशें एक काम केलां म्हणटकीर आमकां पागार मेळटा न्हू तेच भशेन भाव भयणीनो जे आयज पातकाची जिवीत जियेता तांकां पागार देव हेलान दितलो कित्याक तेंच्यांनी ती मजुरी केला भाव भयणीनो ते हेलान तांकां देव तो पागार दितलो बट हें भाव भयणीनो म्हाका तुका गोंडा जावपाक देवान आपल्या पुताक धाडलो न्हू म्हणून हांगा म्हणटा न्हू फॉर बट द फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड इज इटर्नल लाइफ इन जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड सो मेरे भाई बहनों हम जैसे देखते हैं यहाँ पर रोमन्स 6:23 में कहते हैं फॉर द वेजेस ऑफ sin in death बट द फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड इज इटर्नल लाइफ इन जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड हम देखते हैं भाई बहनों आपने तो देखा ही रहेगा अपने आस पड़ोस में अपने अपने फैमिली में चाहे वो दोस्त हो आज सबको अपना अपना धर्म जात पात सबसे ऊंचा है चाहे वो रोमन कैथलिक हो चाहे हिंदू हो मुसलमान हो चाहे जो सो कॉल्ड जो लॉस्ट सोल्स क्यों ना हो चाहे चर्च में हो चर्च के बाहर उनको लगता है क्या कि जो नॉन क्रिश्चियन लोग हैं उनको लगता है कि वो
स्वर्ग में जाएंगे, उनके उनके भगवान सो कॉल्ड माता मरियम हो, पादरी हो, ये उनको स्वर्ग लेकर जाएंगे। लेकिन बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु स्वर्ग जाने के लिए मार्ग है, सत्य और जीवन है, और उसके बिना कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, जॉन 14:6 में कहता है। तो यहाँ पर बाइबल, परमेश्वर का वचन जो जीवित है, वो क्लियर कट कहता है कि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। और वो मृत्यु कहाँ पर है? नर्क में। यानी कि जो लोग आज पाप की जिंदगी मेरे भाई बहनों जी रहे हैं, वो सब लोग नर्क में, उसका पेमेंट उसको प्रभु यीशु देने वाला है। लेकिन ये उनके जिंदगी में ना हो, इसलिए मेरे भाई बहनों, प्रभु यीशु इस स्वर्ग में आया। इसलिए वो कहता है ना कि द फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड इज इटर्नल लाइफ। यानी कि प्रभु, जो परमेश्वर, जो याहवे गॉड है, यानी कि जो परमेश्वर है, वो फ्री गिफ्ट दे रहा है प्रभु यीशु में अनंत काल का जीवन स्वर्ग में। लेकिन आज ये लोग, भाई बहनों, दुखद घटना ये है कि इनको पता नहीं कि ये आज क्या करे और किधर जा रहे हैं मेरे भाई बहनों। जैसे जसे बाबा बोल, आम्ही 2 Corinthians chapter 5 verse 17 पळयता, इन क्राइस्ट वी आर न्यू क्रिएशन। जशें आमी पळयता न्हू बाबा, जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान आसा ती दर एक रोशना नवी, पोन्ने ते गेले आतां सगळेच नवे म्हणटा। कितें म्हणटा बाबा न्हू? जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान आसा ती दर एक रोशना नवी म्हणटा, पोन्ने ते गेले आतां सगळेच नवे। सो बाबा भयणीनो, आमी फर्स्ट वाचले न्हू, पातळ दिता तो मुशारो मरो, पातकाची जिवीत जियेता बाबा भयणीनो, तेका मरण फावो न्हू। सो बाबा भयणी हांगा म्हणटा, आयज आमी पळयता बाबा भयणीनो चर्चीन, आयज आमी पळयता, आयज आयज इवन बाबा भयणीनो तुमी पळयलां आसतलें, आयज कितलेच आपणाक बिलीवर म्हणटा, क्रिश्चन म्हणटा, फॉलोवर ऑफ क्रायस्ट म्हणटा, बट बाबा भयणीनो तेंची जिवीत जर पळयत न्हू, दे आर स्टील लिव्हिंग इन सीन। त्यांचे बाबा जिवीत पळयत न्हू, ते दे आर स्टील लिव्हिंग इन सीन। ती 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 हॅबिच्युअल जी सीन आहा ती बाबा भयणीनो प्रॅक्टीस करता। तांकां खबरसो ना, आनी ती आपणाक आयज म्हणटा आपूण जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान नवी रोशना म्हूण। जेन्ना ती बाबा भयणीनो पातकाचें जिवीत जियेता, तेंचे कळणें बदलोकूच ना। कित्याक ओल्ड थिंग ओल्ड थिंग्स आर पास्ट अवे म्हणटा, पोन्ने ते गेले आतां सगळेच नवे। सो बाबा भयणीनो, जेजू जर म्हाज्या तुज्या जिवितान येयला, जाल्यार 100% बायबलाचो देव खरो, तो केन्ना फोट सांगिना बाबा भयणीनो। तो जर म्हणटा जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान आसा ती दर एक रोशना नवी, पोन्ने ते गेले जाल्यार 100% बाबा भयणीनो नवे। कित्याक बाबा भयणीनो, म्हाकाय हांव देवाक खरेंच आर्गां दिता की देवान आयज म्हाका स्वतूक ताबे केले। हांव ह्या कॅटेगरीन आहलोलो बाबा भयणीनो, म्हाका बिलीवर म्हणटालो, बट हांव पातकाचें जिवीत जियेतालो बाबा भयणीनो। खरेंच कितलो काय बरो देव बाबा भयणीनो, एंड टायम आयज खरेंच बाबा भयणीनो दोबाच्यान देव आपलें काम करता। अ, आमी हांव पातकाचें जिवीत जियेतालो बाबा भयणीनो, आनी म्हाका बिलीवर म्हणटालो, बट बायबल म्हणटा जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान आसा दर एक रोशना नवी। सो बाबा भयणीनो, आयज जे लोक आपणाक बिलीवर म्हणटा, जाल्यार तेंचें जिवीत तशेंच कित्याक आसा? चेंज कित्याक जायना? ताळयो करप, फूड उलोवप, पोदोडपण, ईच एंड एवरीथिंग सेम, आनी ते आपणाक आयज बाबा भयणीनो बिलीवर म्हणटा, क्रिस्तांव म्हणटा। जैसे हम भाई बहनों देखते हैं, जैसे 2 Corinthians chapter 5:17 में कहता है, प्रभु यीशु में जो कोई है, वो एक नई रचना है बोलते हैं, और पिछला सब चला गया और सब नया है। तुम भाई बहनों, आप मुझे बताओ, आज हम देखते हैं, चाहे चर्च में हो, चाहे चर्च के बाहर हो, हर कोई बोलता है कि मैं मसीह हूँ, मैं मसीह हूँ, मैं बिलीवर हूँ, मैं बॉर्न अगेन हूँ, मैं खुदा का बच्चा हूँ, ये हूँ, वो हूँ। लेकिन हम उनकी जिंदगी देखेंगे ना, तो वही पाप की जिंदगी भाई बहनों। जैसे प्रभु में आने से पहले हम क्या थे, और प्रभु में आने आने के बाद 100% हमारी जिंदगी बदल जाती है ना, उसमें कोई डाउट ही नहीं। क्योंकि परमेश्वर का जो बाइबल का खुदा है, बाइबल का जो परमेश्वर है, वो सच बोलता है, वो कभी झूठ नहीं बोलता है भाई बहनों। तो उनकी जिंदगी देख सकते हैं कि वो पाप में जिंदगी जी रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं उनको प्रभु यीशु मिला ही नहीं है, उनकी जिंदगी में प्रभु यीशु आया नहीं है। बाबळीनो हुई ना हुई बाबळीनो ती रॉंग आसा, आणि त्यांच्या जिवितान जेजू केन्ना येवकूच ना भितर। कित्याक जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान म्हटल्यार जेजू चिकटोन आसा म्हटल्यार बाबळीनो जिवीत पोन्ने आहा ते सगळे गेले, सो नवे जिवीत आसतले न्हू। अगर यीशु, प्रभु यीशु जिंदगी के अंदर है, तो भाई बहनों सब नया होगा, पिछला सब चला जाएगा। यानी कि प्रभु यीशु उनको 100% उनको चेंज किया रहेगा। तो उनकी ज़िंदगी वैसी की वैसी नहीं रहेगी, उनकी ज़िंदगी भाई-बहनों लोगों को दिखेगी। आयज आमी पळयता भाव-भयणीनो, आमचें जिवीत पळोवन 100% लोकांक कळपाक जाय न्हू। आयज आमी म्हणटा बिलीवर न्हू, सो आमचें जिवीत पळोवन भाव-भयणीनो लोकांक कळपाक जाय की आयज आमी खरे जेजूचे फाटलावदार म्हूण। आमी खरे जेजूचे फाटलावदार, आमी ते खरे बिलीवर म्हणून भाव-भयणीनो लोकांक कळपाक जाय। आनी आमचें जिवीत पळोवन भाव-भयणीनो लोकांक जेजू मेळटलो, आनी तेन्ना मागीर लोक भाव-भयणीनो देवाच्या पांया कडेन येतलो।
बट आयज भाव भयणीनो परते जाल्यार आयज लोकांक आमच्या जिवितांत जेजू दिश्टीच पडना भाव भयणीनो. तेच म्हणटा न्हू आमी आमकां बिलीवर 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 म्हणटा. बट भाव भयणीनो आमचें जिवीत बदलोकूच ना. आमच्या जिवितांत जेजू भितर ना. आयज म्हाका तुका भाव भयणीनो दिसता तें. आयज आमी आयज लोक म्हणटा की म्हज्या जिवितांत जेजू भितर आसा. बट भाव भयणीनो जे जेजूचें रूप लोकांक दिश्टी पडपाक जाय तें भाव भयणीनो दिश्टीच पडना. सो हितून खूंय ना खूंय भाव भयणीनो चुकलोले आसा न्हू. कित्याक आमी पळयता मॅथ्यू 7:20 कितें म्हणटा. मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 20 नेक्स्ट स्लायडीन पळयता. तांची फळां पळोवन तुमी तांकां वळखून काडटले. वेरफॉर बाय देयर फ्रुट्स ये शैल नो देम. बाइबल जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हमने देखा ना स्लाइड सेकंड में, कि जो कोई हर कोई इंसान जो मैं प्रभु यीशु में वो ऐसे कहता है, लेकिन उसकी जिंदगी में लोगों को, चाहे हमारे रिश्तेदार हो, चाहे हमारे पास पड़ोसी हो, काम वाले, उनको प्रभु यीशु अगर नहीं दिख रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हमारी जिंदगी में है, प्रभु यीशु कभी झूठ नहीं बोलता है, यानी कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं ना मेरे भाई बहनों। और यहाँ पर मैथ्यू चैप्टर 7:20 में कहता है, उनके फल के द्वारा तुम उनको पहचान पाओगे। तो हमारे फल के द्वारा ही लोगों को पता चलेगा भाई बहनों कि हम सच में मसीह के लोग हैं, हम सच में परमेश्वर के बच्चे हैं, कि सच में हमारी जिंदगी में वो पवित्रता है, राइचसनेस हम बोलते हैं, कि वो जो सच में हमारी जिंदगी में प्रभु यीशु, इन वन वर्ड, सिंपल वर्ड में, सच में हमारी जिंदगी में और जिंदगी के अंदर लोग प्रभु यीशु को देख पा रहे हैं। आज ये क्वेश्चन मार्क है ना यहाँ, क्योंकि यहाँ पर कहता है बाय द फ्रूट्स यू शैल नो देम। हमारे फल देखकर ही लोगों को पता चलेगा, चाहे हम कि सच में हमको परमेश्वर ने, यानी कि प्रभु यीशु ने न्यू क्रिएशन किया है सच में हमारे अंदर, यानी कि हमारी जिंदगी के अंदर प्रभु यीशु है, या वो अभी तक हमारी जिंदगी के बाहर ही है। जसे बाबून हांगा पळयता न्हू, तांची फळां पळोवन म्हणटा तुमी तांकां वळखून काडटले। सो बाबून न्हू, हांव न्हू म्हाज्या एका फ्रेंडाक सांगतालो, इवन हांव झेवियराकूय म्हणटालो, बाबून न्हू एक जालें खूब दीस पयले, इवन कित्याक भाव भयणी हांवूय म्हाका अप्लाय करता त्या कॅटेगरीन। हांवेन आनी तुवें भाव भयणीनो बिलीवर बिलीवर म्हटलें म्हणून, जेजू जेजू म्हटलें म्हणून, हांव क्रिस्तांव क्रिस्तांव म्हणून भाव भयणीनो हेजेर कांय धरलेलें ना, अनलेस एंड अंटील भाव भयणीनो जेजू म्हज्या तुज्या जिवितांत भितर येयल्या बगर, जेजू म्हज्या तुज्या जिवितांत भितर रावल्या बगर, आनी आमचें जिवीत 100% चेंज केल्या बगर भाव भयणीनो। कित्याक भाव भयणीनो, जशें मॅथ्यू 7:20 म्हटलेलें न्हू, फळां पळोवन, सो भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत जर ती फळां जेजू दिश्टी पडना जाल्यार लोकांक कशें कळटलें की आमी खरे क्रिस्तांव म्हणून, लोकांक कशें कळटलें आमी खरे फाटलावदार म्हणून जेजूचे। सो भाव भयणी हितून एक तर देव फोट मारता, नाजाल्यार एक तर आमी फोट मारता न्हू, आनी देवाच्यान म्हणटा ते भाव भयणीनो केन्ना फोट मारपाक जाय। सो 100% आमी फोट मारता। कित्याक भाव भयणीनो, आयज आमी पळयता, आयज खरें न्हू भाव भयणी कितली दुखेस्त गजाल, आयज सगळे लोक आपणाक बिलीवर बिलीवर म्हणटा, बट तेंच्यांनी भाव भयणीनो आपल्या जिवितांत केन्ना पळोवना जेजू खरेंच भितर येयला म्हणून। आयज आमी पळयता जशें मॅथ्यू 7:21, 22, 23 21 to 23 म्हणटा न्हू, म्हाका सुमया सुमया म्हूण कोण स्वर्ग राज्यांत भितर सरतली म्हूण ना, पूण स्वर्गार आसता म्हज्या बापाची कुशी करता ती स्वर्ग राज्यांत भितर सरतली। तेन्ना सोबार जाणां म्हाका म्हणटलीं, सुमया सुमया तुज्या नांवान हांवें देंवचार काडले न्हू, तुज्या नांवान विजमिताय केली न्हू, येशू वर्तमान परगटलें न्हू, वर्स 29 म्हणटा न्हू, तेन्ना हांव तेंच्या तोंडार मारतलों म्हणटा, खोटेपण करतले न्हू, म्हजेच सुशिले खोडटले। देखा मेरे भाई बहनों, जैसे प्रभु यीशु यहाँ पर कहता है, मुझे हे प्रभु हर कोई इंसान कहने वाला स्वर्ग में नहीं होगा, लेकिन जो मेरे स्वर्गीय पिता के इच्छा के अनुसार जीता है वही स्वर्ग में होगा। जैसे बाद में वो कहता है ना, उस दिन बहुत से मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अद्भुत काम नहीं किए। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जानता, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। सो देखा ना भाई बहनों, यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं है कि हमने और मैंने और आपने कितने भी प्रभु यीशु प्रभु यीशु प्रभु यीशु कह ले, जबकि प्रभु यीशु मुझे और तुझे जानता ही नहीं, जबकि प्रभु यीशु हमारी जिंदगी में है ही नहीं, जबकि प्रभु यीशु हमारे जिंदगी के अंदर आकर मेरे भाई भाई बहनों हमारी उसने जिंदगी 100% चेंज की ही नहीं। यानी कि हम अपने आप से, अपने दबाव में, अपने घर में हम बोल रहे हैं कि ये प्रभु यीशु, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, चाहे वो चर्च में हो चाहे चर्च के बाहर हो, हम बोल रहे हैं प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड करके। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु कहता है, देखो, हे प्रभु कहकर कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा। यानी कि प्रभु यीशु जान रहा है, प्रभु यीशु जानता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये अपने आप के ऊपर ये अपने आप के लिए गवाही दे रहे हैं। और यहाँ पर प्रभु यीशु कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो। और इसके बाद में वो बोलता है ना कि चाहे तुमने कितने भी अच्छे काम किए रहेंगे, दुष्ट आत्माएं निकाले रहेंगे, या प्रोफेसिस किए रहेंगे, ये इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तब मैं कहूंगा तुमसे, एक कुकर्म करने वाले, यानी कि पाप की जिंदगी जो लोग जी रहे हैं ना, तब प्रभु उनसे कहूंगा कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, मेरे नजर से दूर हो जा। बोले नो भाव बोले नो, आइज
हांवें तुवें कितले हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमी क्रिस्तांव बिलीवर म्हटलें म्हणून भाव भयणीनो हेजेर कांय दवरलें ना जेन्ना आमच्या जिवितांतसून लोकांक भाव भयणीनो जेजू दिश्टी पडना आमच्या जिवितांतसून जेजूच्यो कोरण्यो भाव भयणी दिश्टी पडना ती फळां दिश्टी पडना भाव भयणीनो जाल्यार हेजेर कितें दवरलेलें हांव आनी तूं भाव भयणीनो सोमया सोमया जेजू जेजू म्हणटा बट जेजू म्हणटा आपणाक तुमचेर विश्वास दवरूंकूच ना मागीर वर्स 22 म्हणटा न्हू तेन्ना आमी तेन्ना हे लोक म्हणटाले न्हू की आपण तुझ्या नांवान देंवचार काडले जेजूक हे आतां सांगतले भाव भयणीनो म्हणल्यार जेजूक सांगताय तुझ्या नांवान देंवचार काडले तुझ्या नांवान विस्मिता केली तुझ्या नांवान हे केलें तें केलें बट जेजू म्हणटा आपूण तुमकां केन्ना वळखोच ना डिपार्ट फ्रॉम मी म्हज्या सुशिल्ल्या कोर्सराच म्हणटा सो भाव भयणीनो पयलें न्हू कितली एक भिरांकूळ गजाल भाव भयणीनो पळोवपाक की जेजू म्हणटा आपूण तुमकां वळखना सो भाव भयणीनो हूंय ना हूंय आमी आतां फुडें पळयतलीं की एका एक घडपाक रिजन कितें पळय तें भाव भयणीनो कित्याक भाव भयणीनो खबर आसा हांव इवन म्हाकाय दिश्टी पडटालें म्हाकाय दिसतालें भाव भयणी तें बट जेन्ना खरें आमी जेन्ना हंबल जावन जशें भावान म्हणटा न्हू ल्हान भुरग्यां भशेन जेन्ना जावन आमी सोदता ना रोडटा न्हू भाव भयणीनो खरेंच देव मोगा भाव भयणीनो मोगाचो देव खरें आनी इवन तो पातकां खेटूय करता भाव भयणीनो सो जशें हांगा पॉल म्हणटा कोरिंथरांक examine yourself whether ye are in faith whether ye be in the faith prove your own selves know ye not your own selves how that Jesus Christ is in you except ye be reprobate पहिले हांगा म्हणटा तो तुमच्या भावाची कोणी म्हणटा तो चवकशी करा सो भाव भयणीनो हांगा आयज लोकांचो एक प्रॉब्लेम जाल्लो आसा कित्याक भाव भयणीनो हें म्हज्या जिवितान घडलेलें आयज लोकांनी न्हू भाव भयणीनो केन्ना आपल्या जिविताची चवकशी करूंक ना अजून सुद्दां भाव भयणीनो घडटा हांव आयज कितल्या म्हणजे म्हजे लॉस्ट फ्रेंड्स आसूं ना बिलिवर आपणाक जे क्लेम करता ते बिलिवर तांकां सांगता बट दे आर नॉट इवन रेडी टू लिसन सो भाव भयणीनो पळय तेंच्यांनी आपल्या जिविताची आजून पर्यंत चवकशी करूंक ना अजून पर्यंत इवन जे आतां मरोन गेला पळय विथआउट क्रायस्ट जे आयज मरोन गेला जे सो कॉल्ड बिलिवर सुद्दां आसतले भाव भयणी जे हेलान आसा तेंच्यांनी आपल्या जिविताची चवकशी करूंक ना इवन एट प्रेझेंट आमी पळयता जे आपणाक भाव भयणीनो आपूण म्हणटा जेजू जेजू म्हणून जे आपूण क्लेम करता की आपूण क्रिस्तांव म्हणून सो तेंच्या जिवितान भाव भयणी तेंच्यांनी केन्ना चवकशी करूंक ना की ते खरेंच भावार्थान आसा तेंचो खरेंच भावार्थ खरें तेंच्या जिवितान भाव भयणी जेजू आसा तेंच्या जिवितान कित्याक हांगा मागीर एक्सेप्ट हे बी रिप्रोबेट्स म्हणल्यार भाव भयणीनो तो सांगता न्हू आयज जे भाव भयणीनो खरे जे प्रिचर पास्टर जावं ब्रदर जे सांगता भाव भयणीनो जावं चर्चीन इवन पळयता भायर एक्सेप्ट हे रिप्रोबेट म्हणल्यार भाव भयणीनो तेंच्यांनी जे सांगता पळय देवाचें उतर आपण एग्जामिन करूँ मतलब फोकस घालून तेजेर नियाळपाक ट्राय करूँ ना जैसे भाई बहनों यहाँ पर 2 कोरिन्थियंस 13:5 में पौलुस लिखता है ना एग्जामिन करो अपनी जिंदगी को एग्जामिन करके देखो कि सच में तुम फेथ में है सच में तुम्हारा जो विश्वास है वो सच में खरा है या नहीं क्या क्या तुम नहीं जानते कि प्रभु यीशु तुम्हारी जिंदगी में है क्या तुम नहीं जानते कि प्रभु यीशु तुम में है तो यहाँ पर पौलुस कहता है कोरिन्थ चर्च के भाई बहनों को कि तुम अपने आप की जिंदगी में झांक कर देखो जैसे कितने अच्छे प्यारे से ब्रदर ने यहाँ पर देखो एक डॉक्टर और एक पेशेंट को दिखा है तो पेशेंट उस डॉक्टर पेशेंट को जांच पड़ताल कर रहा है वैसे भाई बहनों पॉलुस लिखता है कि तुम अपनी फेथ को देखो अपनी जिंदगी की एग्जामिन करो अपनी जिंदगी के ऊपर देखो कि सच में तुम्हारा फेथ रियल है सच में भाई बहनों क्या है करके बाद में हम देखते हैं वर्स नेक्स्ट स्लाइड में फिलिपियन चॅप्टर 2 वर्स 12 आम्ही भाव बहिणीनो फुडें पळोवया फिलिपियन 2 वर्स 12 म्हणटा wherefore my beloved as ye have always obeyed not as in my presence only, but now much more in my absence. Work out your own salvation with fear and trembling. ओलेनो भाव भयणीनो हांगा पॉल बरयता फिलीप काराची वर्स 12 म्हणटा पळय म्हणटोच म्हज्या प्रितीच्या न्हू हांव तुमचे मदें आसलो तेन्ना तुमी म्हज्या उतराक खालती आसल्यात तेच भशेन आतां हांव तुमचे ठावन पयस आसतना तुमी खालती आसची ओदीक गरज आनी तुमची पूर्ण सुटका तुमकां मेळचे खातीर भियोन आनी कापून प्रयत्न करीत रावात म्हणल्यार भाव भयणीनो पळय आमी फुडल्या जेन्ना आमी पयल्या वचीन वाचले तेंच्यांनी आपल्या भावाची केन्ना चवकशी करूंक सेम थिंग भाव भयणीनो आयज जो लोक आपूण बिलिवर म्हणटा तेंच्यांनी आपल्या साल्वेशनाची चवकशी करूंक ना की खरेंच भाव भयणी जेजून तांकां साल्वसांव दिला जेजून तांकां सुटका दिला हांगा म्हणटा पॉल म्हणटा तुमी तुमचें साल्वेशन म्हणटा भिरांतीन आनी कडकडून टेस्ट करा म्हणटा भाव भयणीनो भिरांत देवाची भिरांत खरो बिलिवर भाव भयणी देवाच्या भिरांतीन जियेतलो भाव भयणीनो हांव भाव भयणी हांव प्रे करतालो न्हू आनी देवाचें उतर वाचून नियाळ करतालो आमचो देव भाव भयणीनो होली
पवित आणि जी जेजूची फाटलावदारा कोरी देवाची भुरगी ती भावा भयणीनो पवित जीव जितली न्हू. सो भावा भयणीनो आमचो देव 100% होली म्हटल्यार भावा भयणीनो आमी ईच एंड एवरी सेकंड भावा भयणीनो पवित्रतायेन जियोपाक जाय. जैसे भाई बहनों यहाँ पर पौलुस लिखता है देखो कि क्या तुम तुम्हारा साल्वेशन वर्कआउट करो, तुम तुम्हारे साल्वेशन के ऊपर ध्यान रखकर डर डर के मारे, यानी कि डर यानी कि परमेश्वर का डर के मारे कड़कड़ाहट में जांच पड़ताल करो कि सच में प्रभु यीशु ने तुमको साल्वेशन दिया है नहीं। क्योंकि मैं भाई बहनों देख जैसे मेडिटेशन कर रहा था प्रे करते समय कि हमारा परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु पवित्र है, तो हम जैसे परमेश्वर के बच्चे हैं, प्रभु यीशु के हम जैसे मसीह लोग हैं, तो हमने पवित्र जीवन जीना चाहिए और पवित्र आत्मा हमको मदद करेगा पवित्र जीवन जीने के लिए। तो भाई बहनों हमने ईच एंड एवरी सेकंड होली होली लाइफ जीना चाहिए ना। और वैसा और हम नीचे गिर सकते हैं लेकिन प्रभु यीशु यानी कि पवित्र आत्मा हमको ऊपर उठाएगा और मदद करेगा पवित्र जीवन जीने के लिए। तो सेम थिंग भाई बहनों यहाँ पर पौलुस के जैसे कहता है वर्कआउट योर साल्वेशन। इन लोगों ने अपना साल्वेशन कभी टेस्ट भाई बहनों किया ही नहीं, क्योंकि इनको लग रहा था कि ये सेव है, इनको लग रहा था कि इनको प्रभु ने इनकी पाप क्षमा किए हैं, इनको इनकी पाप की माफी दी है और ये अभी अच्छे इंसान बन गए। लेकिन इनको पता नहीं कि ये किस अंधकार में जैसे जैसे बाबुलिनो अनाउंस पॉल जसं म्हणता वर्कआउट योर साल्वेशन विथ फियर एंड ट्रेमलिंग। हांगा बाबुळीनो तो म्हणटा न्हू तुमचें साल्वेशन तपासून पळयात कडकडोन देवाच्या भिरांतीन पळयात की खरेंच तुमी साल्वार जाला, पळयात की जेजू तुमकां खरेंच साल्वार केला वो ना पळय तें। बाबुळीनो कित्याक फुडें आमी पळयता जेरमिया चॅप्टर 17 वर्स 9 जेरमिया चॅप्टर 17 वर्स 9 थिंगा म्हणटा तो द हार्ट इज डिसीटफुल अबाव अबाव ऑल थिंग्स अँड डेस्परेटली विकेड हू कॅन नो इट। जशें हांगा म्हणटा बाबुळीनो काहीच म्हणटा सगळ्याहून घातकी काही सगळ्याहून घातकी इतले वायट की ताका आनीक इलाज ना, ताचो गूट कोणाक ठाव। सो भाव भयणीनो पळयलें न्हू तशें हांवें तुमकां सांगलेलें आयज ते सोमी सोमी म्हणटा जेजू जेजू म्हणटा बट तेंचें जिवीत भाव भयणीनो नवें जावंक ना। सो दीस इज द रिजन भाव भयणीनो तेंच्या काळजान तेंकां फोटोवन दवरला बिकॉज ऑफ प्रायड भाव भयणीनो। तेंच्या गोरवान तेंकां केन्ना एग्जामीन तेंची लायफ करपाक दिना भाव भयणीनो। जेन्ना कोण एक आमी पळयता जेन्ना एक कोण एक खरो क्रिस्तांव भाव जेन्ना तेका भायर सरता तो चर्चीन भाव भयणीनो भाव भयणी कोणा उलयता बट भाव भयणीनो ती एग्जामीन करपाक रेडी ना आपली लायफ, ती आपली जिविताची चवकशी करपाक रेडी ना भाव भयणीनो। कित्याक हे रिजन भाव भयणीनो हार्ट त्यांच्या काळजान भाव भयणी तेंकां घात मारून दवरलेलो आसा। तेंचे कांयच तेंकां सांगता तूं साल्वार जाला, तेंचे कांयच तेंकां सांगता देवान तुका फॉरगिव केला, तूं देवाचो भुरगो, तूं न्यू क्रिएशन। बट भाव भयणी तेंकां खबर ना हे तेंच्या काळजान तेंकां फटयला तूं जिवी जी हे पातकाचें देवा लागीं मागीर बोगसणे माग देव तुका बोगशितलो आनी स्वर्गार पावतलो। सो पयलें न्हू भाव भयणीनो कशें भाव भयणी तेंकां तेंच्या गोरवान आनी भाव भयणीन ह्या फोटकेल्या काळजान तेंकां फोटोवन दवरला की तूं in Christ Jesus you are new creation but you live your life the way you want. It doesn't matter. So इतनान अशें तेंकां सांगून दवरला तो पावतलो डायरेक्ट स्वर्गार। देखा ना भाई बहनों जैसे जेरेमिया 17 वर्स 9 में इनके हार्ट ने उनको धोखे में रखा है, ये बताकर शैतान ने कि तुम प्रभु यीशु में न्यू क्रिएशन हो, तुम अपनी जिंदगी जैसे चाहे जियो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रभु तुमको क्षमा करेगा और तुम मरने के बाद स्वर्ग में होंगे। क्योंकि उनके गर्व ने उनको कभी हम्बल नहीं होने दिया ताकि वो अपनी जिंदगी के बारे में सोचे। क्योंकि भाई बहनों उनको क्या लगता है कि वो परमेश्वर की नजर में वो इंसानों की नजर में अच्छे हैं और भले इंसान है। कित्याक भाव भयणीनो तेंकां काळजान धोके हितून घातान दवरला डिसेप्शनान। कित्याक भाव भयणीनो तेंच्या नजरेक ती बरी, मनशाच्या नजरेक ती बरी आनी पवित्र मनशा। बट फुडें कितें म्हणटा आमी पळोवया मार्क 9:13 सॉरी मॅथ्यू सॉरी भाव भयणीनो मॅथ्यू 9:13 कितें म्हणटा पळय 9:13 हांगा जशें तुमी पळयता स्क्रिनीचेर न्हू वचात आनी ह्या उतरांचो अर्थ कोण तो शिकात। योद्न नाका म्हाका दोया जाय खरेंच सांगता तुमी प्रमाणीक म्हूण धरतात तांकां न्हय पूण पातकी म्हूण लेखतात तांकां आपोवला। पळयलें न्हू भाव भयणीनो जेजू आतां सांगता पळय भाव भयणीनो की बरें बरें आसा तांकां न्हू जी दुयेंस आहा म्हणल्यार पातकान भाव भयणीनो जे लोकांक दुयेंस केलेली आहा पातकान तेंकां मारून उडयलेले आहा तेंकां आपोवन येयला। कित्याक म्हणटा एंडींग हांगा म्हणटा पळय बट सिनर्स टू रिपेंटन्स म्हटल्यार भाव भयणीनो सिनर्स टू रिपेंटन्स म्हटल्यार पातक्याक आपूण आपोवपाक गेला की जिवीत बदल म्हणून। सो पळयलें न्हू भाव भयणीनो आयज हे तेंच्या घातकी काळजान तेंकां हे फोटींग मारून दवरला
तशें हांवें तुका सांगलां पळय तें यू लिव द वे युअर लायफ द वे यू वॉन्ट इन सीन बट यू वील गो टू हेवन. सो वयताना तांकां अशें दवरलां भाव भयणीनो आनी चिंतप कितें आपूण बरो बट जेजू भाव भयणीनो आतां पळय खरो देव पवित्र देव म्हणटा आपूण बरो आसा तांकां न्हय हांगा म्हणटा न्हू तो आपूण प्रामाणीक म्हूण धरता तांकां न्हय पूण पापी म्हूण लेखतात कित्याक भाव भयणीनो दोतोराची कोणाक गरज दुयेंस आसा तांकां. सो पयलें न्हू भाव भयणीनो कशें तांकां आयज ही तेंची गोश्ट जालोली आसा कित्याक भाव भयणीनो आतां आमी फुडें पळोवया जशें माकान 7 आमी पळयता भाव भयणीनो 21 to 23 कित्याक भाव भयणीनो कित्याक ही तांकां गोश्ट तांकां दाखोवंक ना. आयज भाव भयणीनो पळयता ह्या फटके पास्टर पिक्चरा भाव भयणीनो ह्या ह्या पास्टर फटके पिक्चरांनी ह्या लोकांक भाव भयणीनो केन्ना तेंची पातकां दाखोवंक दिवंक ना म्हटल्यार भाव भयणीनो तेंच्यांनी केन्ना देवाचे उतर इन रायट वे लोकांक सांगूंकूच ना भाव भयणीनो हो पार्ट आयज लिपोवन दवरलेलो आनी म्हणून तांकां लागून भाव भयणीनो दिसता की ती मरत जाल्यार डायरेक्ट स्वर्गार आसतली तांकां भोगशिल्ल्या ती बरी मनशां म्हणून बट हांगा म्हणटा माकान 21 20 ताणें म्हळें मनशा भितरल्यो भायर सरता ती वस्तू मनशाक म्हेळ करतात कित्याक भितरच्यान मनशाच्या काळजांतले भायर सरता ते हें वायट चिंतना ओतोडपण चोरयो खून परोदवार आपस्वार्थ खोटेपण फोटकीरपण कामचार नीटदुकाय निंदा गोर बुरकेपण ही सगळीं वायटां भितर थावन भायर सरता आनी मनशाक मेळ करता. सो भाव भयणीनो पळय हें जें दुयेंस पातकाचें आहा सो ह्या दुयेंसान भाव भयणीनो तांकां ह्या पातकाच्या दुयेंसान भाव भयणीनो तांकां सीक केलोली आहा तांकां डिजीज लागलेले पातकाचें कित्याक हांगा जशें म्हणटा पळय तो एवील थॉट्स मनशाच्या काळजांतल्यान एवील थॉट्स भायर येता म्हणजे वायट चिंतना वायट चिंतपाचें एडल्ट्रीज कादरा आदी भाव भयणीनो हॅवींग म्हणटा न्हू तें इनऑर्डिनेट सेक्स म्हटल्यार एक तूं काजार जाला आसतना एक बायल दुसऱ्या दादल्या वांगडा मॅरीड अनमॅरीड कोण दादलो तेज्या वांगडा जावं एक दादलो आंकवार चेडवा वांगडा काजराच्या भायर सेक्स करप भाव भयणीनो मागीर फॉर्निकेशन्स काजरा पयले सेक्स करता चेडो चेडवा ते भाव भयणीनो मर्डर खून करता पळय ते खुनी मर्डरर भाव भयणीनो मागीर थेफ्ट्स मी पळयता मागीर हांगा तुज्या भाव भयणीनो थेफ्ट न्हू ते चोरयो करता पळय ते मागीर कवेटसनस आशा धरून रावता भाव भयणीनो आशेचे मनीस ते विकडनेस सगळे तरेचे वायट करता पळय ते डिसीट भाव भयणीनो दुसऱ्यांक धोका दिता म्हणल्यार दुसऱ्यांक नाडटा पळय तसले मनीस लेसिवियसनस फोतोडपणा सारके फिल्ड ऑर शोईंग सेक्शुअल डिझायर फोतोडपणाचे जे डिझायर तेंच्या भितर आसा भाव भयणीनो एविल आय वायट नदरेन पळोवप ब्लॅसफेमी डिसरिस्पेक्टफूल ऑफेन्सिव देवाच्या अगेन्स्ट ऑफेन्स उलोवपाचे मागीर भाव भयणीनो गोरवान बनवले फुलिशनस पिशांच्या भशेन वागप मागीर हे भाव भयणी तेंच्या भितर भायर सरता मागीर आमी फुडें पळयता 1 Corinthians 6:9-10 हांगा पॉल म्हणटा न्हू नो ये नॉट डेट अनरायचस शॅल नॉट इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड बी नॉट डिसीव्ड nor neither fornicators, no idolaters, no adulterers, no effeminate, no abusers of themselves with mankind, no thieves, no covetous, no drunkards, no revilers, no extortioners shall inherit the kingdom of God. And such were some of you, but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus Christ by the Spirit of our God. So पहिले न्हू भाव भयणीनो हांगा 1 Corinthians 6:9-10 म्हणटा देवाच्या राजाचे दायज खोट्या मनशाक मेळचे ना म्हूण नको तुमी सांगा भाव भयणीनो जेजू क्लियर कट सांगता की हे जे मनीस यानी की हे जे मनीस जे जिवीत जियेता ते स्वर्गार आसचे म्हणून तुमी फसो नाकात पोलडी मनशां कुड्ड्या देवांक बसपी परोदवारी कामचारी गे लेस्बियन आपल्या लिंगाच्या मनशा कडेन पत्रपण करपी चोरयो करपी आपस्वार्थी सेल्फिश बेबदीकांची जिवीत जियेता पळय ती चोरयो करपी मागीर उलोवपान अपमान करपी नागवणारा असली मनशां देवाच्या राजाचे दायज जोडची नात म्हणटा भाव भयणीनो सामके क्लियर कट सांगता पळय चोरयो करता आशा धरता भाव भयणीनो सोरो बी येता सोरो मागीर एक्स्टॉर्शनस भाव भयणीनो एक्स्टॉर्शनस जे भाव भयणीनो ब्लॅकमेल करून जे पयशे घेता पळय फोर्सान ते हे स्वर्गार आसचे ना म्हणटा बट मागीर तो फुडें म्हणटा वर्स 11 न्हू
तुमच्या मध्ये असली काही जण असली, पण आता सोम्या जेजू ख्रिस्ताच्या नावान आणि आमच्या देवाच्या आत्म्यावरवी स्नान घेऊन नितळ पवित्र आणि देवाक मानवले झाले. सो पहिले न्हू भाव भयणीनो, ही म्हणटा पयलीं आसली, बट आतां म्हणटा देवान तुमकां सँक्टिफाय केला, वॉश केला, जस्टिफाय केला. जेजू ख्रिस्ताचे भाव धरून तुमकां आतां फॉरगिवनेस मेळ्ळा. सो भाव भयणीनो, ही गोष्ट मागीर आमी पळयता Galatians chapter 5 भाव भयणीनो आमी पळयता 19 to 21 नाव द वर्क्स ऑफ द फ्लेश आर मॅनिफेस्ट. सो भाव भयणीनो हांगा are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, seditions, heresies, envyings, murder, drunkenness, revelings, and such like, of the which I tell you before, as I have told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. So पयल्यान भाव भयणीनो सेम थिंग हांवें तीच भाव भयणीनो पातकाची आयज मनशाक लिपोवन नोंदवली हा, कित्याक हे तांकां जे दुयेंस आजून पर्यंत भाव भयणीनो दाखोवंक ना. सो पॉल हांगा म्हणटा वर्स 19 पातकी सैमाच्या प्रमाणे चलता तांची कामां म्हणटा वळखूंक सोंपी. सो भाव भयणीनो पयलें न्हू, आतां जशें आमी स्टार्टींग वाचलें जेजू क्रिस्ताच्या कोर्टान इन जीसस कशें आहा ती न्यू क्रिएशन म्हणटा न्हू. पोन्ने ते गेले आतां सगळेच न्हू. सो पोन्ने भाव भयणीनो गेले म्हणटा, ती सगळी पातकां आसा पळय ती सगळी गेली म्हणटा न्हू. बट हांगा आमकां पॉल कितें बरयता गेलेसकारां, सो पातकी सैमा प्रमाणे चलता तांची कामां म्हणटा वळखूंक सोंपी. असली मनशां पोजडपणांत, मेळेपणांत, कामचारान लोळटात, धांवतात, दुस्मानकाय सांबाळटात, झगड्यांनी दीस काडटात, नाटकांनी भरोन आसात, क्रोधान जळटात, पेल्याच्या वस्तूची आशा दवरतात, दुसोंगना, पोक्षा उदेशी मोदे बेडफुडी घालतात, फुटलेल्या दोळ्यांनी पेल्याक पळयतात, सोऱ्याक लोबडोल्लीं आसात, दुमशेणांनी रात सारतात आनी आनीकूय असली खोटेपणां करतात. तुमकां आदीं शिडकाल्यात तशेंच आतां शिडकायता. असलीं कामां करतात तांकां देवाच्या राज्याचें दायज भोगूंक मेळचें ना. पयलें न्हू भाव भयणीनो, असल्या बायबल म्हणटा असले जे जिवीत जियेता तांकां म्हणटा देवाचें राज्य भोगूंक मेळचें ना म्हणटा. सो पळय भाव भयणीनो, आतां हांगा इतली पातकां आतां भाव भयणीनो मेन्शन केला पळय, हांगा डायरेक्टली सांगता, जी हे जे पातकी सैमा ते भाव भयणी जियेता पळय तांकां स्वर्गीचें राज्य मेळचें ना. So these people are not in Christ new creation. If भाव भयणी कित्याक हें जिवीत अजूनय जियेता. सो आमी फुडें, सो आतां भाव भयणीनो फुडें पळोवया 22 to 23 मार्क दी. आतां भाव भयणीनो हांगा कितें म्हणटा, बट द फ्रूट ऑफ द स्पिरीट इज लव, joy, peace, suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. And they that are Christ have crucified the flesh with the affections and lust. सो पयलें न्हू भाव भयणीनो, आमी फुडें हांगा पळयता पवित्र आत्मा दुसरे वाटेन असली फळां उत्पन्न करता. मनशामध्ये प्रितीमोग वाडयता, काळजांनी खोल खुशालकाय उपजयता, एकामेका लागीं सन्मान करून शांती बसयता, धमकावण्या मुखार थोंड रावन आदार दिता, पेल्याक बरें करूंक आनी मोयपासान वागूंक शिकयता, एकेकल्याक विश्वास फावो आसलेलो मनीस कोत्ता, मनशांक दुलोप काळजाची कोत्ता, आपापल्यो वायट वंडावण्यो दोमांक घोटाय दिता. हे भशेन जियेतरांची कसली समज गुन्यांव करूंक शकना. जी कोण जेजू ख्रिस्ताची ताणी आपल्या उगुणा आणि वंडावण्या बरोबर आपले पातकी सैम क्रुसार मारून दवरल्या. पयलें न्हू भाव भयणीनो, ही फळां आतां जी जेजू ख्रिस्ताच्या एकवटान म्हणल्यार जेजू ख्रिस्त तांच्या भितर येयला आनी जांकां जेजून भाव भयणीनो खंयच्या मनशान, खंयच्या पास्टरान, प्रिचरान न्हू भाव भयणीनो तो बॅप्टिझम दिलो, तो भाव भयणीनो तो रॉंग गॉस्पल, जो फेक गॉस्पल सांगला ट्विस्ट करून ते सांगला, आनी भाव भयणीनो तांकां मनशांनी जो जोल्म दिला भाव भयणीनो, मनशांनी आतां तांकां न्यू क्रिएशन केला, बट देवान करूंक ना. कित्याक देवान केलें जाल्यार भाव भयणीनो इन जीसस क्रायस्ट न्यू क्रिएशन ही फळां दिश्टी पडटली. लव, जॉय, पीस, पेशन्स, कायंडनेस आसतलो भाव भयणां मध्ये, गुडनेस, फेथफुलनेस, जेंटल, सेल्फ कंट्रोल भाव भयणीनो, सेल्फ कंट्रोल भाव भयणीनो, ताबो आपणाचेरूच ताबो दवरपाक कंट्रोल पवित्र आत्मा दितलो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. सो हे भाव भयणीनो आमकां जी न्यू क्रिएशन इन जीसस क्रायस्ट आसा तेंच्या जिवितान दिश्टी पडटलें. कित्याक भाव भयणीनो, जशें 1 जॉन 3:3 म्हणटा न्हू, आमकां जॉनाच्या लेटरान जॉन आमकां बरयता 1 जॉन chapter 3 verse 3 हांगा म्हणटा पळय, एंड एवरी मॅन हॅज दीस होप इन हिम प्युरिफायड हिमसेल्फ इवन एज ही इज प्युअर. म्हटल्यार भाव भयणीनो हांगा म्हणटा पळय जसो जेजू निबेल शिव तशें ताचेर हो भरवंसो दवरून आसा, ती सगळीं आपुणूय निश्कळोंक जावन व्हांवतात. म्हटल्यार कितें भाव भयणीनो, पवित्र जिवीत जियेतली आपल्या जिवितांसून भाव भयणीनो लोकांक
जावं दुनिया बापाची आमची सोयरीदारी इलो जो लोक शेणवला तांकां आपल्या जिवितासून जेजू भाव भयणीनो ती शोकेस करून दाखयतली जेजूक रिप्रेझेंट करून दाखयतली आपणा दिसांनी ती पवित्र करतली भाव भयणीनो पातकाचे जिवीत भाव भयणीनो पातका कडेन झगडपाक तांकां पळोवतच मात शक्ती दितलो भाव भयणीनो एवरी डे एंड नायट ती आपणाक जेजू दिसान जेजू क्रिस्ताच्या भाशेन करतली भाव भयणीनो जावपाक वावुरतली ती कित्याक तांकां पळोवतच मात आदार दितलो भाव भयणीनो प्युअर लायफ प्युअर जिवीत जिवोवपाक हे जिवीत भाव भयणीनो खरे क्रिस्तांवाचे आसतलो तो ज्याच्या जिवितान जेजू भितर येयल्लो आसा आनी देवान तांकां न्यू क्रिएशन केला भाव भयणीनो वान्स अगेन सांगता आयज हांवूय फटवलोलो देवान भाव भयणीनो करूंक जाय न्यू क्रिएशन म्हाका तुका देवान तो जल्म दिवंक जाय गॉस्पला उद्देशी भाव भयणीनो देवान तो भाव भयणीनो न्यू क्रिएशन करपाक जाय देवान तुमकां जल्म आपली भुरगीं करपाक जाय भाव भयणीनो हे काम देवाचें मनशाचें न्हू पळय न्हू भाव भयणीनो कितें पिशेपण हेकाच लागून भाव भयणीनो आमी पळयता वर्स लूक वर्स 6:46 न्हू हेका लागून म्हणटा न्हू तो वाय कॉल मी ए सोमी सोमी वाय कॉल मी ए लॉर्ड लॉर्ड एंड डू नॉट द थिंग्स विच आय से हांगा म्हणटा तो भाव भयणीनो लूक चॅप्टर 6:46 म्हणटा 6:46 म्हाका तुमी सायबा सायबा कित्याक म्हणटात आनी हांव सांगता ते करिनात पळयलें न्हू भाव भयणीनो तुमी म्हाका सोमी सोमी म्हणटा इवन हांगा जेजू ते सांगता परतून तुमी म्हाका सोमी सोमी म्हणटा आनी हांव सांगता ते कित्याक करिना कित्याक भाव भयणीनो फुडें जेजून कितें आमी पळोवया फुडें कितें सांगता जेजू मार्क चॅप्टर 1:15 नेमलेलो काळ भरलो आनी देवाचें राज्य येवचें जालें जिवीत बदलात आनी शिव वर्तमान मानून घेयात पळयलें न्हू भाव भयणीनो तेच भाव भयणीनो फुडें पळयता मॅथ्यू चॅप्टर 3:2 जसो जॉन द बाप्टिस्ट जेन्ना येयलो सेयींग रिपेंट ye फॉर द किंगडम ऑफ हेवन इज एट हँड जिवीत बदलात कित्याक स्वर्गीचें राज्य येवचें जालें आमी जशें मार्क 1:15 म्हटलें जेजू म्हणटा न्हू रिपेंट आनी गॉस्पल मानून घेया म्हटल्यार देवाचें उतर मानून घेयात देवाचें उतर आयकून घेयात भाव भयणीनो आनी हांगा म्हणटा सो जिवीत बदलात कित्याक स्वर्गीचें राज्य येवचें जालें जिवीत बदलात सो भाव भयणीनो आपयता देव म्हाका तुका रिपेंटन्सा कित्याक हो देव पवित्र जो पातकाक हेट करता हो देव भाव भयणीनो आपयता म्हाका तुका आपयता ह्या लोकांक भाव भयणीनो आयज आमी पळयता आयज आमी सांगता देवाचें उतर जशें भाव भयणीनो आमच्या सुर्या आयला कोण आयकोपाक रेडी ना गोरवान भाव भयणीनो सामके बुडलोले आसा भाव भयणीनो गोरवान तांकां सारके काळुकान दवरलेले भाव दे आर नॉट इवन रेडी टू लिसन पळयलें न्हू बाबडे जी गो जालोली आसा इवन जे लॉस्ट बाबडे सोल आसा सोल तेंची गो ती जालोली आसा म्हणून हांगा मॅथ्यू 3:8 म्हणटा न्हू ब्रिंग फोर्थ देफो फ्रुट्स मीट फॉर रिपेंटन्स म्हणून हांगा जेजू म्हणटा न्हू तुमचे जसो जॉन द बाप्टिस्ट म्हणटा पळय तुमचें जिवीत खरेंच बदललें जाल्यार ताची पुर्ती फळां दाखयात दॅट मिन्स भाव भयणीनो इफ आमी जर इन जिजस क्रायस्ट न्यू क्रिएशन आसतली जाल्यार भाव भयणीनो आमच्या जिवितांसून जेजून ज्यो करुणे केल्यो ते भाव भयणीनो आमच्या जिवितांसून लोकांक दिश्टी पडटल्यो होली जिवीत जिवप भाव भयणीनो मोगाचे शांतीचे लालविकायेचे पवित्रतायेचे भाव भयणीनो हे आमच्या जिवितान भाव भयणीनो करुणे आसतलो तो भाव भयणी म्हणजे मोग आसतलो भाव भयणीनो देवाचे भाव भयणीनो उतर आमी सांगपाक कोणाक भियोचे ना भाव भयणी कित्याक पळोवचो म्हाका तुका आदार दितलो देवाच्या उतरा पासून आमी झगडटली झुजतली डिफेंड करतली भाव भयणीनो आमचे होली जिवीत जिवपाक फूल आसतले भाव भयणी जेजू पासून आमी जियेतली संवसारा पासून न्हय भाव भयणीनो हे आमी जिवीत जिवतली भाव भयणीनो कित्याक हेका म्हणटा न्हू तुमचे मन बदलले जाल्यार जीव ताची पुर्ती फळां दाखय सो आमी फळां दाखयतली आमच्या जिवितांसून जेजूक आमी परपोट करतली जेजू आमच्या जिवितांसून भाव भयणी लोकांक दिश्टी पडटलो आयज मिसींग जालोलो आसा भाव भयणीनो तेका लागून लास्ट भाव भयणीनो वर्स 2 कोरिंथियन चॅप्टर 6:1-2 ऑल बरयता न्हू भाव भयणीनो हांगा म्हणटा पळय तो 2 कोरिंथियन चॅप्टर 6:1-2 we then as workers together with him beseech you also that ye receive not the grace of God in vain for he saith I have heard thee in time accepted and in the day of salvation have I succored thee behold now is the accepted time behold now is the day of salvation so पहिले न्हू भाव भयणीनो आमी कोंकणीन म्हणटा आमी देवाचे सहकारी म्हणून तुमकां असो उलो करता तुम्ही घेतल्या ती देवाची कृपा निर्फळ जावंक दिवं नाका कित्याक देव अशें सांगता शुभ वेळार हांवें तुजो उलो आयकलो आनी थारोवणेच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो पळयात होच तो शुभ वेळ थारोवणेचो दीस तो असो भाव भयणीनो आयज देव म्हाका तुका भाव भयणीनो
आपयता रिपेंटन्साक. आयज भाव भयणीनो देव म्हाका तुका आपयता भाव भयणीनो. आयज या देव लोकांक आपयता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आयज जे लोक आयकना, जे सिरियस घेयना भाव भयणीनो, ज्या लोकांनी आपल्या जिविताची केन्ना चवकशी करूंकूच ना की आपूण खरें सागर जाला वो ना आपयतो. तेंकां भाव भयणीनो जेजू कितलो मोगाळ देव अजून पर्यंत भाव भयणीनो तेंकां आपयता. अजून पर्यंत म्हाका तुका देव आपयता. अजून पर्यंत सचिन लॉस्ट सोलाक आपयता भाव भयणीनो. जिवीत बदलपाक, दूख धरपाक आपल्या पातकाची भाव भयणीनो, रडपाक आपल्या पातका पासून. कित्याक भाव भयणीनो वेळ थोडो दिसा म्हणून तो म्हणटा न्हू नाव बिहोल्ड म्हणटा नाव first that I have heard thee in time accepted and day of salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Now is the day of salvation. आता म्हणटा आपूण तुका जीव दिवपाक रावता जीव दिवपाक. सो भयणी हे जिजू रावला म्हाज्या तुज्या जिवितान करूंक भाव भयणीनो. पयल्या न्हू काय बरं कितलो मोगाळ देव आमचो भाव भयणीचो म्हज्या तुज्या पातका पासून खुरसार मेलो. आयज तोच देव भाव भयणीनो जो जाणें मोग केलो भाव भयणीचो आयज पातकाक हेड कोत्ता. आनी जो रावता भाव भयणीनो पातकांनी आपली जीत मन बदलून आपल्या फुड्यान न्हिदलेल्या पातकाची दूख धरलेली आनी तेजी फळां दाखयलेली. बट भाव भयणीनो आयज लोक स्टबन जालोले आसा, गोरवान इतले बुडलोले आहा भाव भयणीनो तेंच्यांनी आपल्या जिविताची चवकशी करूंक ना आनी अजून पर्यंत ते करूंक रेडी ना. सो भाव भयणीनो आमी मागया की देवान तेंचे दोळे उक्ते करूं म्हणून. प्रेज गॉड.